शेनवारा कर्नाटकाच्या अनमोड चेक नाक्यार राजस्थान सावन चोरी करपा हेतान गोंयान आयिल्ल्या 3 जाणांक धरले। एकल्या मोल्ल्या चेक नाक्यार जाल्यार दोगांक रामनगर पुलिसांनी धरले। त्यांच्या कडल्यान पिस्तूल आनी बुलेट्स जप्त केल्यात। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण गोंयान तेचो प्लॅन फेल जाल्ल्यान ते हुबळी परत वताले। दोगांचो सोद अजूनही सुरू। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आनी तुमी पळयता प्रुडंट। राजस्थान सावन चोरी करपाच्या हेतान गोंयान आयिल्ल्या चोरांचो प्लॅन फेल जाल्ल्यान ते परत हुबळी वताले। शेनवारा बस कर्नाटकाच्या अनमोड चेक नाक्यार चेकिंगा खातीर रावली। अजाप म्हळ्यार बॅगा चेक करता ते पळोवन बसींतल्यान 5 जाणांनी बसींतल्यान पळ काडली। कितें तरी दुबावीत तांकां दिसले। त्यांची बॅगा चेक केली तेन्ना त्यांच्या बॅगांतल्यान पिस्तूल आनी बुलेट मेळ्ळ्यो। पुलिसान सगळ्यांक अलर्ट करताच 2 जाणांक रामनगर पुलिसांनी धरले, तर बाकीचे 3 जाण थंयच्यान फरार जाल्ले। तिगांतल्या एकल्याक गोंयच्या कुळ्या चेक पोस्टार धरलो। आता रामनगर पुलिसांनी दोगां कडल्यान कबुली घेतल्या। त्याच्या प्रमाण बेंगळूरच्या राकेश म्हण एकल्यान हो सगळो प्लॅन केला आनी 5 जाण प्लॅना प्रमाणे चलताले। 4 दीस पयलीं गोंयान आयिल्ले त्यांचो प्लॅन आसलो की मडगांवा एका भांगराच्या दुकानार हाडला ते पिस्तूल दाखोवन दुकानदाराक धमकोवपाचो आनी सगळे भांगार घेवन पळ काडपाची। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण 5 जाण 4 दीस खंय मडगांवा एका दुकाना भायर रावताले। मात त्या दुकानात लोकांचो यो वच करपी लोकांचो आंकडो चड आसतालो, म्हणून तांकां चान्स मेळोना, म्हणून तांचो प्लॅन फेल जालो आनी आयिल्ले तशे ते पडताले। आता रामनगर पुलिसांनी आपली टीम बेंगळुराक राकेशाक धरपाक भायर सरल्या।